कांसावली हांगा आसा आनी आमी जाणा एक 2 दीस पयलीं एक 16 वर्साचो भुरगो हांगा हे क्वॉरीन बुडून मेलो आनी ताजे मागीर एक चायल्ड कमिशन सेफ्टी चायल्ड सेफ्टी कमिशन हांच्यांनी हो मुद्दो गोवोरमेंटान घेतलो आनी आयज ह्या जाग्याचेर एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। हांगा पंचायत कांसावली पंचायत कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज, चायल्ड सेफ्टी कमिशनाचे प्रेसिडेंट चेअरमॅन पीटर बॉजीस, पुलीस हे सगळ्यांनी मिळून मामलतदार ऑफिस सगळ्यांनी मिळून एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलां आनी तांच्यांनी खंय तरी असो एक उपाय काडपाक सोदता टू प्रिवेंट फर्दर डेथ्स। म्हणजे लोक आतां पावसान उदकान उडी मारूंक सोदता जावं खंय वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार वचूंक सोदता आनी इट कॅन बी डेंजरस। सो आयज जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तांच्यांनी एक डिसिजन घेतिल्लें आसा की खंय तरी WRD डिपार्टमेंटाक इनवॉल्व करून हें जें उदक आसा हाका खंय तरी एक वाट काडून हाचो फ्लो कंटिन्यू करपाक लागून मेळटा, जावं हाका कितें सायनेजीस घालूंक मेळटा। म्हणजे डेंजर सायनेज घालतकर मातशे लोक केअरफूल रावता आनी हाका लागून वेगळे वेगळे तांणी डिसिजन घेतल्या। प्रायमरी डिसिजन जें घेतलां की दे आर गोइंग टू गेट WRD ऑन बोर्ड, दे आर गोइंग टू गेट सम एक्सपर्ट्स तातूंत हें उदक कशें हांगच्यान फ्लो करपाचें, जावं हांगा कशें सायनेजीस घालपाचें, जावं डेंजर प्रिवेंट करपाक कितें स्टेप्स घेवंक शकता हाजो आयज तांच्यांनी डिसिजन घेतला आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। चायल्ड कमिशनर चेअरमॅन आमचो पीटर बॉजीस हाणें जे नोंदणी काडले जे आमचे यूथ हालींच आमचो एक यूथ भुरगो जो हांगासर ड्रोन जालो आनीक खरेंच आमकां म्हाका शॉक जेन्ना तो यूथ इतलो भुरगो आमचो सोंपता तेन्ना आमकांय जायतें दूख जालें आनी ताका लागूनच आमकां पीटर बॉजीस म्हणपाक आमी सायड इन्स्पेक्शना या हाचेर कितें तरी उपाव काडया, कितें फाल्यां सेम थिंग रिपीट जावपाक जायना ताका लागून आमी हांगासर आयज सायडीर येयल्ले आसा। आनी आयज आमचे सगळे मामलेदार तशेंच PI बाकीचे ऑफिसर सरपंच पंच बी हांगासर येयल्ले आसा आमी इन्स्पेक्शनाक। आनी आमी आतांच डिस्कस करताले, जेन्ना आमी डिस्कस करता तेन्ना आमी एक डिसायड केलें जे आमचे WRD जे डिपार्टमेंट आसा ताका आपोवन हें आमचें कितेंय तर आमकां ताका एक कितें सोल्युशन आसा, कित्याक हांगा डीप आसा पयलीं ते चिरे बी हांगासर काडटाले आनी हें डीप जावन आतां हांगा सगळें उदक हांगासर उरता म्हणटच हाकाच लागून म्हाका दिसता की चड डीप ताका ताळो बी जायना अशें म्हाका दिसता। आनीक जाता ते भाशेन हें फिलींग करून जे आमचें लेवल परत तें लेवल करून आमकां दिसता तें हाडचें पडटलें आनी आमचो कोण एक्सपर्ट जो कोण आसा ताका हाडूनच हें सगळें आमकां करचें पडटलें। आनी जाता ते भाशेन आमी कमिशनराक आमचो चायल्ड कमिशनर हेकाय सांगलां तूं डायरेक्ट करून आनी म्हाका एक कॉपी धाडून सांगलें आनी हांवूय हाचेर कितें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज MLA म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव हें काम करून दिवपाक सोदतां। So there was a death of a minor student here 2 days ago, and commission has taken so much cognizance of this death of a student, and we thought like such abandoned quarries are lying across Goa. And not only this was one, earlier also we had death of 4 minors in Tuve. This is an area of concern for us, especially during monsoon when these water bodies are filled. There is a tendency of a lot of youngsters to come at these isolated places which are unsupervised, unmanned, and there are no signages, no danger is anticipated. So all these factors have been concern for us, and we schedule this inspection primarily with the local panchayat, the police, and the deputy collector. After inspecting the site, there was a suggestion that orders be given to water resource department to survey the place and find out whether this water flow can be I mean the water was flowing initially, it seems, so now it is blocked somewhere, whether that can be resolved. So that's one suggestion, and which the commission is going to direct the WRD office. I have also explored the possibility of having some signages here so that some preventive measures are explored. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।